सेक्रेटरी म्हणा तरी गावडो म्हणून तुम्ही कशें पळयता ते? हांव पयले सुवातेर म्हाकाच इंट्रोड्यूस करता. हांव डॉक्टर डॉमिनिक फर्नांडीस, उर्वा दे मारिया सांकवाळ. आनीक हांच्या बाब आमचो MLA आंतोनी वास आमचो लिडर जावन आसा. ताणें आमकां हांगासर आपयल्यात म्हणून हांव आयला. हो इन्सिडेंट जो पळय काल जाला सांकवाळेचे पंचायतीन, तो एक आमच्या बाब रामा काणकोणकार म्हणटा ताका सेक्रेटरींग ऑफिसान पंचायतीच्या ताका गावडो म्हटला म्हणून. हे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमचे जाती वयर कोणाकूय कांय म्हणपाची रायट ना. आनी तो सरपंच कोण ऑरवील वालीस ताका इमिजिएटली आमचो निशेध आहा एरेस्ट करपाचो आनी ताजो जॉब सुद्दां सस्पेंड करूंक जाय. म्हजें हें एक ओपिनियन जावन आसा. कित्याक आमकां कोणाच्या मदें हिंदू रमाकांत काणकोणकार हिंदू जावं पूण आमी क्रिस्तांव, आमचे क्रिस्तांव गावडा कम्युनिटीचे. सो आमचे आनी तांचे मदें अंतर कांयच ना, आमी सगळे एक. सो म्हणटकूच ताका कितें म्हटलें जाल्यार आमकांय लागलें तें. सो एज पर रुल्स रेग्युलेशन्स ते पुलिसांनी ताबडतोब कंप्लेन दिला म्हणटकूच एक्शन घेवपाक जाय. आनीक हाच्या वयर ताका जो पार्टिसिपेंट जो पळय मेळपाक जायो तो मेळोंकूच जायो. हमारी फुटतात 5 गांसवली आरोसी कोयली पंचायतचे आयज आमकां एक खूब दूख भोगता. आमच्या समाजाक जे ह्या समाजा मुखार एक अन्याय जाल्लो आसा. आयज पळोवंक गेल्यार आमचो समाज इतलो फुडें पावल्लो आसा, आमची भुरगीं इतलीं फुडें पावल्लीं आसात, पूण तरी आसतना आमच्या समाजाचेर आमकां असले वायट उतरां उलोवन अन्याय करता. आनी हो आज अन्याय केला जाल्यार कोणें केला? एक सरकारी अधिकाऱ्यान केला, एक सरकारी सर्वंटान केला. हें ताका सबना. एक पंचायतीचो सेक्रेटरी अशें म्हणटा हें ताका सबना. एक पंचायतीचो सेक्रेटरी सगळे गांवच्या लोकांक एक येवन सगळे एक मनान सेक्रेटरीन काम करूंक जाय. जाती वाती हें ताका जाती वातीचेर वयर काडपाक आनी ताका उलोवपाक हें सजमना. आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा, धर्माचेर जावं जातीचेर कोणेचो वाद विवाद करचो न्हू, भासाभास करची आनी तांकां हाट करचें म्हणून. हांव म्हजो एक सजेशन आसा, एक डिमांड आसा, असल्या मनशांचेर कारवाय जावपाक जाय. कित्याक आयज आमच्या समाजाक लागून तुमकां खबर आसा आमचे 2 ST भाव आमचें एक रायट झगडपाक हक झगडपाक सोंपून गेल्ले संवसारान. आयज सरकारान ते आमच्या लागीं मागतात आसतले आपूण हो संवसार आमचे हक सांबाळपाक हो संवसार आपूण सोडून गेले. आमचो हक आमी सांबाळूंक ह्या समाजाक राखात आनी सांबाळात आनी असले कोण अन्याय आमचेर करता ताचेर कारवाय जावची हें म्हजें मागणें आसा. आनी जशें दोतोर बाबान मागलां जरूच ताची खराय कारवाय जावची, ताका अरेस्ट करचो, जाता जाल्यार सरकारान ताचेर कारवाय घेवची आनी ताका सर्विसेचो सस्पेंडूच करता न्हय, हांव टर्मिनेट करचो म्हणून मागता. पेशंट बरयता कुट्टाळेचो आनी हे काल इन्सिडेंट जाला तेजेर हांव स्ट्रॉंग निशेध मारता की हो सेक्रेटरी जावन आसा एक एड्युकेटेड पर्सन आनी एक पोस्ट आसा ताका. हो जाणा जावन मुद्दम ताणें हें वर्ड म्हणलां कास्टाचेर उलयलां. हेचेर उलोवपाक जायना. जाण आसतना म्हणटा ताका तेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी ताका स्पेशल सस्पेंड करचो म्हूण आमची मागणी आसा. आनी हे सस्पेंड केले दुसऱ्याय म्हणपाक मागीर फाटीं सोदतले की एक्शन घेताय न्हू. कित्याक आनी पयले फाटी जाल्यार एक्शन जावं ना अशी. ताका सस्पेंड करचो आनी टर्मिनेट कसो करचो म्हूण ही मागणी. हांगासर आमी सर एंथनी वाज हाच्या ऑफिसान सगळे प्रॉमिनंट ST लिडर एकठांय जाल्ले आसात निशेध मारपाक. आतां तुमकां खबर आसतली काल सांकवाडे पंचायत आतां गेले म्हयनोभर सांकवाडे पंचायत म्हळ्यार गोंयभर फामाद जाल्ली आसा. ते मागीर बरे कारणाक वा वायट कारणाक लागून ते तुमी जाणा. आतां कालचो इशू सांगता तुमकां ते सांकवाडेचो इशू म्हणल्यार कितें सगळे गांवचे लोक चाडवलेत भुतानीक जे इलिगल परमिशन दिलां तें रिवोक करपाक. आनी हे कारणाक लागून थिंगा आतां आमचो एक गांव भाव रेमन इनडेफिनीट हँगर स्ट्रायकार बसलो आसा आनी तेचें इल्लें हेल्थ बिगडत आसा म्हणटून जायते लोक पयसुल्ले गोंयभर लोक येता आनी ताका विजीट करता, कन्विन्स करता. आतां अशे जायते एक्टिविस्टां मदीं काल आमचो एक रामा काणकोणकार थिंगा आसलो आनी तुमी जाणा आमची पंचायत
वयर आहा आनी सकला बेजमेंट आहा ताका. आतां तो उलयता आसतना आयकोन येयला आमचो सेक्रेटरी बाब ऑरविल क्लिंटन वालीस सकला टॉयलेटान गेलो आनी तो बरोच वगत जालो येवंकूच ना. आतां येवंकूच ना म्हणून रामाकूय टॉयलेटान वचपाक जालें आनी प्लस ताका ती मॅसेजी दिवपाक आसलें वयर तुका रावता म्हणून हो लोक. तो जेन्ना राम सकलार गेलो रामा तेणें स्टेट म्हणलें गावड्या तूं हिंगा कित्याक येयला. आतां पळय आतां इशू हिंगा तूं कोणाचें कोणूच जाय न्ही तो MLA जाय न्ही आनी कोणूच जाय न्ही कास्ट वयर काडपाक कोणें रायट दिला. आतां हेचेर उलयता तेन्ना पळय आतां हांव हेचेर उलयता कोण तो ऑरविल क्लिंटन वालिसाचेर. हो पयलो ग्रामसेवक हो सेक्रेटरी न्हू हो इल्लिगल बसला थिंगा आनी इल्लिगल बसोन ह्यो इल्लिगॅलिटी कोत्ता आनी आयज हो आमचे गावडा कम्युनिटी क्रिटिसायज कोत्ता. हांव ताका विचारूंक सोदता तुका गावडा म्हणटात ते कम्युनिटी बद्दल इल्ली तरी नॉलेज आहा जाल्यार सांग पयलें. गावडा कम्युनिटी म्हणल्यार हे पयले मूळ गोंयकार. आयज ही शेतां भाटां दोंगर कोणें सांबाळून दवरल्या गावडा कम्युनिटीन. गावडा कम्युनिटी शिकपान घडी इल्ले फाटीं आसत म्हूण ते गरीब न्हू. आमचे लोकां थंय हे दोंगरार जी गाडी आयज वेर नॉट आयडर म्हूण हिंगा गाडयो कोणाची आमच्या लोकांची शेतां कोणाची चड 90% आवट ST लोकांची. सो आतां हो आमकां आमची जात वयर काडून तो आमकां कितें दाखोवंक सोदता आमी फाटीं आसात म्हणून. दुसरें आतां तुका कुट्टाळची गोश्ट सांगता. हेच आमच्या कुट्टाळच्या गांवांत कितलेशे म्हाका दिसता मेजल्यार 10-15 तरी दोतोर आहा आमच्या कम्युनिटींतले. आदवोगाद आहा इंजिनियर आहा तरी पूण इतले आसोनूय तुमी तेंच्या जिवाक कितें समजता तो. आतां दुसरो आमी पळय ही सांकवाड्या जी एक लढाय चल्ल्या न्हू ती विचारांची लढाय. विचारांची लढाय म्हळ्यार कितें गांवच्या लोकां मदें एक भिरांत आसा. इतले भायलो लोक येयलो जाल्यार गांवचो लोक खंय वयतलो. ह्या विचाराक लोक ओपोज कोत्ता. आमी लाचार न्हू हो लाचार हो ऑरविल क्लिंटन वालीस लाचार गार्बेज खावन पड पडटा तो. ताका गव्हर्मेंटाचो पगार पावना दिसता म्हाका. आनी दुसरो आतां तेणे रामा काणकोणकाराक म्हणलें न्हू गावडो म्हणून हांव ताका चॅलेंज कोत्ता. एक कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA बा मातून वच हेच गावडा कम्युनिटींतल्यान येता. तो घडी ST म्हणून इलेक्ट जाल्ला आपले खूद लोकांच्या बरेपणाचेर तो इलेक्ट जावन येयल्लो आसा. ताका म्हणून दाखोवचें. आनी दुसरें आतां आमचे एसेंब्लीन 4 जाण ST मेंबर आहा सर तावडकर मागीर आदोनवास गांवकार आनीक गोविंद गावडे हांणी हेचेर स्ट्रॉंग दखल घेवची. प्लस आमची जायतीं ऑर्गनायजेशनां हो अंडर ST SC एक्ट हो हेरच जावपाक जायो आनी ताका जॉबा वयलो निखळावपाकूच जायो. पयलीं सगळ्यांक तुमकां मिडिया काल तांचे बरें करून म्हणटा तुमी आतांच तुमकां कॉल दिली तेन्ना तुमी हांगासर रोखडेच पावले म्हणून काल सांजे बरें करून. तशेंच आमचे मदीं आमचे गांवचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमचे ST भाव जे आमचे लिडर जे आसा तेवूय हांगासर आमी 1 वरा भितर ताका कॉल दिले आनी तेवूय हांगासर आयले. जावं आमचे केलूचे सरपंच आसा आमचे डेप्युटी सरपंच आसा मागीर बाकीचे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी पंच आसा सांकवाडचेय पंच आसा तशेंच आमचे भाव आमचे लिडर हांगासर ST आसा. आनीक आयज इशू म्हणल्यार तुमकां खबर आसा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन आज व्हडलो एक इशू चालू आहा तो म्हणल्यार भुतानी. आनी हो भुतानी तुमकां खबर आसा सांकवाडे तो प्रेमानंद नायक हो हंगर स्ट्रायकार बसलो आसा. आनीक हो इशू चालू आसतना जायते भाव आमचे जावं गोंयचे MLA तशे लिडर हांगासर येवन वयता आनीक ताका एक हंगर स्ट्रायकार बसला ताका लागून तेंको दिवपाक म्हूण ते सगळे हांगासर येवन ताका जाप दिता. आनी तेन्ना जे लिडर हो NGO जेन्ना तांकां येयले तेन्ना म्हाका दिसता आमचे विलेज पंचायत सांकवाड सेक्रेटरी ऑरविल वालीस आनीक रामा काणकोणकर हाचे मदें एक डिस्प्यूट जालो. तांचे भितर डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन जाता जाता म्हाका दिसता जें कितें ऑरविल वालीस जें उलयलां तें कितें म्हटलां तें आमच्या ST भावांक
सगळे हट जाल्ले आसा आनी ताणें सगळे म्हाका फोन करपाक लागले ऑरवीस वालीस आनी आमच्या रामाक काणकोणकराक जेन्ना ताणें गावडी मोडलो तेन्ना सगळे आमचे भाव हांगासर आमकां फोन करून सांगूंक लागले हाचेर एक्शन जावपाक जाय एक्शन कशें जातलें हाचेर म्हाका सगळे म्हणपाक लागले तुवें हेजेर इनिशिएटीव घेवपाक जाय तेन्ना आयज आमचे सगळे इल्ल्याच्या टायमार आमी हांगासर थोडे आमचे भाव भयणांक हांगा आपयलीं सरपंच हांगा आपयलीं आमी डिस्कशन केलें आनी हेजेर आमी निश्चय मारपाक आमी हांगासर आयलेलीं आसा सांगपाचें म्हणल्यार इतलेंच म्हजें हांव मागणी करता हांव आमच्या सीएमाक तशेंच पंचायत मिनिस्टराकूय हाचेर एक्शन जावपाक जाय जो ऑरवील वालीस हाणें जे गावडो म्हणला ताचेर एक्शन जावपाक जाय म्हाका दिसता ऑलरेडी रामा काणकोणकरान PIक वेर्ना पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्ली आसा हांवें PIकूय आतां फोन केल्लो बाबा हाचेर जाता तितले बेगीन एक्शन जावपाक जाय PI म्हाका एश्युरन्स दिल्ली आसा जाता तितले बेगीन आपूण जे प्रोसेस कितें करपाचो आसा जे एक्शन घेवपाचें आसा आपूण एक्शन घेतलो अशें ताणें म्हाका सांगलेलें आसा तशेंच आतां आमी उठाची हांव आतां मारगांव साकून हांगासर येयलो आसा उठाची आमची मिटींग जाली प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लें तेन्नाय हांव गेल्लो तेन्नाय ऑलरेडी हांवें सांगलेलें आसा आनी उठाचे जो प्रेजिडेंट प्रकाश सरान ताणें डायरेक्टली सांगलेलें आसा विदीन 2 days 2 दिसां मदीं जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन जावपाक जाय नाजाल्यार आमी सगळे उठाचे जे कमिटीचे मेंबर आहा ते आमी ताका फाटीं फुडें पळोवपाचें ना की तेजेर एक्शन जातलें नाजाल्यार हो आवाज चड जातलो हांव मागतां आमचे सीएम राती हांव जेन्ना सीएमाक मेळ्ळो म्हाका एक्चुली सांगूंक म्हणल्यार तितली म्हायती आसूंक ना मातशें कानार पडली जेन्ना आयज व्हिडियो भायर सरलो जेन्ना व्हिडियो आयलो तेन्ना म्हाका दिसता शंकर पोलजी आहलो मागीर रमा काणकोणकर बाकीचे NGO आहले तेन्ना तेंचे हुजीरूय हें जालां दिसता कित्याक तेंच्यांनी एक व्हिडियो व्हायरल जालो आसा ताचेर म्हाका दिसता हें जाता तितले बेगीन एक्शन जावपाक जाय आनी हांवें सीएमान काल ब्रीफ केलां सांगलां अशें अशें जालां पूण जेन्ना आयज व्हिडियो आयलो म्हणटून म्हाका सारकें कन्फर्म जालें तेन्ना सीएम म्हाका सीएमूय हेचेर एक्शन घेतलो आनी जाता तितले बेगीन ताचेर एक्शन जावपाक जाय पयलो सद्या ताका सांकवाडे विलेज पंचायताचो ट्रान्सफर जाय मागीर ताचेर एक्शन जावचें हें इतलेंच म्हजें मागणें